नमस्कार, गोमंतक टुडे या बुलेटिनान तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव सांजवी सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। रस्ते अपघातां खातीर आमकां धरू नाका जापसालदार मंत्री मावेन गुदिन्होच्या स्टेटमेंटा उपरांत बारधन्यो फुर्योज। दाबोळी विमानतळ चालू उरपा खातीर ॲपाचेर आधारीत टॅक्सी सेवा गरजेची सांगता येरादारी मंत्री माविन गुदिन्हो। सरकारी पयशे मोडून करिना गोंय भोंवडी टिकाकाराक राज्यपालान श्रीधर पिल्लयान दिली जाप। फुडल्या सप्तकांत येवपी अझूर एअरलायन्सचे चार्टर विमान जाले रद्द, हेर विमानां येतली सांगता दाबोळी विमानतळ संचालक धनंजय राव। दामोदर शिरोडकाराची मडगांव नगराध्यक्ष पदाचेर बिनविरोध निवड, घनश्याम शिरोडकारान राजीनामो दिल्ल्यान रिते आशिल्ले पद। मागण्यो करत पुराय ना जाल्यार वतले संपार, म्हापशेच्या पालिका कामगारांची शिटकावणी। आतां पळोवया खबरो विस्तारान। गोंयांत सध्या रस्तो सुरक्षा सप्तक सुरू आसा। ह्या वेळार उलयतना येरादारी मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी म्हणलां की बरेचशे अपघात सोरो पिवन गाडी चलयिल्ल्यान जातात। त्या खातीर ह्यान फुडें बायरात सोरो पिल्या उपरांत गाडयो चलोवप्यांक तांच्या घरा सोडपाची वेवस्था करप ही बारधन्यांची जबाबदारी आसतली असो नेम तयार करतले। पूण माविन हांच्या ह्या विधानाचेर बार अँड रेस्टॉरंट धन्यांनी तिडक उक्तायल्या। सोरो पिवन गाडयो चलोवप्यांचेर सरकारान कारवाय करचीच, पूण अपघाता खातीर बारधन्यांक जापसालदार कित्याक धरता असो प्रश्न ह्या बारधन्यांनी केला। पळोवया हो खासा रिपोर्ट। ऑगस्ट 2022 मेरेन 20 म्हयन्यांत गोंयांत वट्ट 4853 रस्ते अपघात जाले। ह्या अपघातांत 390 जाणांक जीव वगडावचे पडले। हातूंत 230 मोटारसायकल चलोवप्यांचो आस्पाव आसा। दर 1.5 दिसाक रस्ते अपघातांत एकल्याक जीव वगडावचो पडटा आनी अपघातांत मरण आयिल्ल्या मदीं 58% तरणाटे आसात। कारण कितेंय आसूं, मागीर ते पेड्ड्यार जाल्ले रस्ते, वेगाची नशा, येरादारी वेवस्थेंतलो उणाव, सोरो पिवन गाडी चलोवप, हातूंत चूक कोणाची? गोंयांत वाडिल्ले रस्ते अपघात कशे टाळप हाचेर रस्तो सुरक्षा सप्तकान विचार मंथन चालू आसा। नेम मोडप्यांचेर खर कारवाय करपाचो आदेश मंत्री माविनान येरादारी पुलिशेक दिला। रस्ते अपघातांत मरण आयिल्ल्या मदीं 20% सोरो पिवन गाडी चलोवप्यांचो आस्पाव आसा। ताकाच लागून मंत्र्यान आतां बारधन्यांक लेगीत नेमाच्या कार्यक्षेत्रांत हाडपाचें येवजिलां। 20% of the cases in GMC or deaths who come to GMC and related deaths are due to alcohol. Of course, that's one choice. I will also liaison and telling my transport department to liaison with the bars and restaurants where maximum footfall is there, people go. Somebody who is drunk, it is going to be also their responsibility. Don't send him driving in his own car. Put him in a taxi and send him. This is a new norm in Goa for the safety of people. What we have to experience. पूण मंत्री महोदयांचो हो निर्णय बारधन्यांक पुरायेन चुकीचो दिसता। सोरो पिवपाक येवप्यांक घरा सोडपाची जापसालदारकी आमी कशी आनी कित्याक घेवची असो प्रस्न ते विचारतात। जाल्यार दुसरे वटेन बारधनी संघटनेचो कायदेशीर सल्लोगार अमित पालेकारान माविन गुदिन्होच्या ह्या स्टेटमेंटाचेर उतरांचे फार पेटयल्यात। माविनान आपले एक डायरेक्शन चिंतला की टायट जाला की एक्सिडंट जाता, ओके जात आमी ना म्हणनात, पूण रिस्पॉन्सिबिलिटी आमचे शिफ्ट करप इज टोटली रॉंग। एक्चुअली गव्हर्मेंटान आपले रस्ते पयले पळोवंक जाय, सारके करून घेयात, ते स्पीड ब्रेकर सारके करून घेयात, इंडिकेटर्स आसा ते पळय ते सारके लावन घे, सिग्नल सारके लावन घे आनी रस्त्याचे इंजिनियरींग मातशें सारके करून ते रस्ते सारके बांदूंक जाय। हे तर सगळे सारके केले जाल्यार लॉट ऑफ एक्सिडंट्स एवॉयड जातले। पळय आमच्या हांगा जर कोणें टायट जालो, आमी ताका घरा पावोवंक शकना। आमचें काम आमी इतलेंच करता, बाबा तूं टायट जाल्लो, तूं मातसो वच हांगासून, आनी तो खंयसून येयला ताका विचारता, आनी तूं कसो येयला, तूं बाबा बऱ्या भशेन हांगासून वच म्हणटा आमी। कित्याक तेज्या कडेन गाडी आहा कितें आहा तें सगळ्यांक विचारता, पूण आमच्या कडेन हांगा गाडी ना ताका पावोवपाक व्हरप, आनी ती आमची ड्युटी न्ही। मिनिस्टरान जो स्टेटमेंट केला पळय
अशें दिसता की मिनिस्टराक प्रॉबब्ली धंद्याची नॉलेज ना बारवाल्यांच्या किंवा कायद्याची नॉलेज ना. प्रॅक्टिकली विचार कर, एक मनीस जर खंयच्या एका रेस्टॉरंटान बसलो आनी तो पिवपाक लागलो, वॉट इज द क्वांटम वीच इज गेटिंग हिम ड्रंक, वॉट इज द क्वांटम ऑफ ड्रिंक्स ताणें पिल्या, किंवा तो 10 जाग्यांचेर वचून आयला आनी लास्ट दुकानार बसला, थंय तो एकूच ड्रिंक पिता, जाल्यार हे डिसायड कोणी करप की तो कितलो पिला, तो टायट, ताणें तो गाडी घेवन आयला की तो स्वताची गाडी घेवन आयला, तो भाड्याच्या गाडयेन घेवन आयला. उलोवपाक इजी आहे, लोकांक अपीज करपा खातीर वेगवेगळे स्टेटमेंट काडप हे ह्या मिनिस्टरांची खासियत जाल्या. आपूण इनकॅपेबल. इट इज एन एनफोर्समेंट प्रॉब्लम. ड्रंकन ड्रायव्हिंग इज एन एनफोर्समेंट प्रॉब्लम, पुलिसींग प्रॉब्लम. पुलिसांची ड्युटी की ड्रंकन ड्रायव्हर जो आसा पळय ताका भितर घालात तुमी. कायदो आसा, ताका जेलीन उडोवं येता, ताजें लायसन्स कॅन्सल करूं येता, ताका 10,000 फायन आसा. स्टार्ट इम्पोजींग फायन. पीपल शूड फियर देमसेल्स फॉर ड्रायव्हिंग अँड ड्रिंकींग अँड ड्रायव्हिंग. खरेपणी दर वर्सा जावपी रस्ते अपघातातले 30% अपघात हे महामार्गांचेर जातात. तशेंच महामार्गांचेर मरण आयिल्ल्यांचे प्रमाण 35% आसा. गोंयांत चालू आशिल्ल्या 4 लेन हायवेचे बाबूत कामूय ह्या अपघातांक कारणीभूत आसा अशें लोक सांगतात. जाल्यार भौशीक बांदकाम मंत्र्याच्या कोंतान तो खंय कंत्राटदारांक सुचोवणी दितलो. आयज MUR कंपनीचे जर जे इंजिनियर आहा तांकां जाब विचारपाक गेले जाल्यार ते आमच्या लोकांच्या आंगार येवपाक लागल्यात. म्हणजे ह्या आमदाराचो, ह्या सरकाराचो, भाजपाचो तेंचेर अजिबात वचक ना इतल्याकूच तो की हांच्यानू त्या रोडाचे कमिशन घेवन खाल्ला आसतले. पण जो आयज परिस्थिती पळयल्यार गेल्या 2-3 सिजनाक आयज 15 ते 20 लोक पेडण्याचे त्या रस्त्यार मेल्यात. आणि आयज कितले दुर्घटना घडटले. हूं टू ब्लेम म्हणटले, पण कॉन्ट्रॅक्टरान जे हांवें ऑलरेडी कॉन्ट्रॅक्टराक सांगलां की जे गोष्टी तेज्यो सारक्यो ना तेणे सारकी करपाक जाय. other than the national highway third party as a state, and ultimately the road has to be proper. हे माझे डिसिजन आसा. खंयचो कॉन्ट्रॅक्टर हांव सोडचो ना. वॉट एवर रोड हॅज टू बी डन प्रॉपर. खंय जावपाक जाय, फोडपाक जाय, परतून करपाक जाय, आमी करून घेतले. गोंयांतले वाडटे रस्ते अपघात टाळपा खातीर तशेंच नेम मोडप्यांचेर नदर दवरपा खातीर CCTV कॅमेऱ्यांचो वापर करपाचे आसात खंय. तशेंच दंडात्मक कारवाय आनीकूय खर करपाचे आसात. पूण रस्ते अपघात टाळपा खातीर मनाचो ब्रेक होच प्रभावी उपाय ठरपाक शकता. उपेंद्र नायका सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. ज्या प्रमाणात मोपा विमानतळाचेर ॲप टॅक्सी तशेंच हेर सुविधा मेळटा तेच प्रमाण ती दाबोळी विमानतळाचेरूय मेळची अशें म्हणीत येरादारी मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी दाबोळी विमानतळाचेर खासगी पर्यटक टॅक्सीकारां वांगडा खासा बसका घेतली खरी. मात आमी गोवा मायल्स टॅक्सी ॲप कशे वांटेकार जावचे ना. आमी आमचे स्वतंत्र ॲप तयार करून आमचो वेवसाय सुरू दवरतले अशें टॅक्सी धनी संघटनेच्या जाळवणदारांनी तांकां स्पश्ट केलें. येरादारी मंत्री माविन हांणी मोपा विमानतळा भशेन जर दाबोळी विमानतळ येरादारीची सुविधा दिना जाल्यार तो ह्या बाबतींत सामको उणो पडटलो असो हुस्को व्यक्त केला. स्वताचें इन्स्पेक्शन करपाक, कावंटर कशें ऑपरेट जाता, आमच्या टॅक्सी भावांचे प्रॉब्लेम समजून घेवपाक. आनी मागीर सांजचो हांव तांकां मेळ्ळो आनी ते व्हडले संख्येन आयले. म्हाका दिसता तांकां जे हांवें फोटोवन दिला तांकां फटोवला, कित्याक इट इज बेस्ड ऑन रियलिटी. हांव तांकां वयल्यान सांबाळपाक करता, कित्याक फुडाराक इट इज अ डिजिटल फुटप्रिंट ऑल द वे. ॲप टॅक्सी येतलीच, आज ना फाल्यां ना परवां, कितले दीस आमी पोस्टपोन करतले. आनी एज एगेन्स्ट दीस बॅकग्रावंड आमी समजणी घेवपाक जाय. मोपा एअरपोर्ट रेडी जाता. इट इज अ प्रायवेटली रन GMR ऑपरेटेड एअरपोर्ट गोईंग टू बी. नाव वेन दॅट इज गोईंग टू हॅपन, वी डोंट वॉन्ट Dabolim टू सफर फ्रॉम एनी इन्फिर्मिटी. ॲप टॅक्सी ना, ओन्ली प्रिपेड टॅक्सी आसा अशें आमकां नाका. तेणी बरे भाशेन समजून घेतला. तेंचे थोडे विशय आशिल्ले. एक कावंटराचो आशिल्लो, झगडी जावपा नाका म्हूण गोवा मायल्स तरी हाडटा जाल्यार गॅप आसपा जाय, तो आमी वेवस्थीत केला. आनी तांकां एक कावंटर हांगा दिला तुमच्या फाटल्यान आनी एक मुखारूय दिवपाक केला. ऑफिशियली आमी दिवपाक केला. फुडें डिजिटलूच जावपाचें आसा आमकां सगळ्यांक खबर आसा की आमी ती ट्राय चल्लेली आसा की युनायटेड टॅक्सीमॅन एसोसिएशनाचो ॲप जो प्रिपेडाचो ॲप जो आसा पळय तो आमी आमचो 350 लोकांचो काडपाचो आसा. गोवा मायल्साक तुमी जॉयन जातले केला. आमी गोवा मायल्साक जॉयन नासले ना आनी हेच्या फुडें जावचे ना. आमी जे प्रिपेड कावंटर जो आसा पळय हो गोवा मायल्स आनी आमकां हो कांयच लागना.
प्रिपेड कावंटर हो 1985सून आसा, जो ट्रेडिशनल आसा आमचो, तो आमी तसोच दवरतले आनी आमकां एपाक जॉयन जावपा जाय, कितें जावपा जाय, आमी थंय जावचें ना. हें आमचें पयलींसून म्हणणें आसा की आमी एपाक जॉयन जावचें ना. आमचो जो प्रिपेड आसा तोच प्रिपेड आमी दवरतले. गोंयचो राज्यपाल सरकारी पयशांचो वापर करून गोंय भोंवडी करता असो आरोप कोणे तरी केला. मात म्हाका ताचें नांव घेवपाचें ना. अशे जायते निधी आसा जांचो हांव लोकांचे मजती खातीर वापर करता, अशें राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय हांणी स्पश्ट केलां. एका दिसाळ्या वयल्यान राज्यपालाच्या गोंय भोंवडेचेर टिका केल्ल्या मनशान राज्यपालान ही जाप दिल्या. That I can assure you. But at the same time, there are so many things in a democracy. Everybody has got the right to criticize. 2 days back, I had read in a newspaper an opinion by. I am not mentioning his name. Why should I give undue importance to him? He stated that government is traveling by spending so many amount and going to all villages. So you see, this is the nature of our criticism. So many things. So you see, our Chief Secretary knows discretionary funds, special funds are there for government, and certain category of funds of the government are not subject to any audit. That type of entire funds, I have not taken a single pipe from that. Instead of that, for traveling and other things are also there. Traveling amount, of course, that's given to the needy people. I am not a rich person. While I was a lower, I was a rich person. Financially, not like this now. So we are doing it as my public obligation. And welcome speech, he stated that 710 patients during the last 1 year. On 2021, September 17th, it was the Prime Minister's 71st birthday. On that day, Rajbhavan declared that my fund in that category may be used for the purpose of giving 71 dialysis patients and 71 NGOs, charitable institutions. I am giving to distribute my fund for aiding them. Then I decided and declared that governor will come to you in your village and give the money. रशियेतली सगळ्यांत व्हडली चार्टर विमान कंपनी आझूर एअरलायन्स कंपनीन ऑक्टोबरांतली सगळी बुकींग रद्द केल्या. पर्यटकांक घेवन फुडल्या सप्तकांत येवपाचे आशिल्ले आझूर एअरलायन्सचे चार्टर विमान रद्द जाला. मात हेर विमानां येतली अशी म्हायती दाबोळी विमानतळाचे संचालक धनंजय रावतान दिल्या. पयले चार्टर्ड विमान 13 ऑक्टोबराक दाबोळी विमानतळार देवपाचें आशिल्लें, पूण मंगळारा कंपनीन बूक केल्ले स्लॉट रद्द केल्यात. हे विमान कित्याक लागून रद्द केलां हाचें कारण मात दिवंक ना, पूण काझाकिस्तानांतल्यान स्काट एअरलायन्सचें चार्टर विमान 19 ऑक्टोबराक गोंयांत येतलें अशें तांणी सांगलें. From today onwards, actually, Azure has to start their operations. Azure Airlines. They have filed for their slots for the month of October, and they have cancelled it. This Azure has to operate from Russia. As of now, SCAT will be operating from 19th October. First charter flight. मडगांव नगरपालिकेच्या नगराध्यक्ष पदा खातीर भाजपाचे नगरसेवक दामोदर शिरोडकाराची बिनविरोध निवड जाली. मंगळारा तांणी नगराध्यक्ष पदा खातीर आपलो उमेदवारी अर्ज दाखल केल्लो. नगराध्यक्ष पदा खातीर शिरोडकार हाचो एकूच उमेदवारी अर्ज आयिल्ल्यान ते मडगांवचे नवे नगराध्यक्ष जावपाचे निश्चित जाल्ले. 17 वर्सां उपरांत भाजपाचो हो इतिहासीक जैत जावन आसा आनी मडगांव पालिका भाजपाचे सत्तेर उरतली आनी दिगंबर कामत पक्षांत आयले उपरांत हे सगळे शक्य जाले. म्हजो राजकीय मार्गदर्शक दिगंबर कामत, आदलो फातोड्डेचो आमदार दामोदर नायक आनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हजेर विश्वास दवरून मडगांव पालिकेचो अध्यक्ष जावपाची संद दिल्ल्या खातीर हांव तांचे उपकार मानतां अशें नव्यान वेंचून आयिल्लो मडगांव नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकारान सांगलें. मडगांव म्युनिसिपालिटी इतिहासा भितर
आयचो ऐतिहासीक हिस्टॉरिकल डे, कारण मडगांवचे आमदार बीजेपीक जॉईन जावन अवघ्या 2 म्हयन्या भितर बीजेपीचे कावन्सील जाले आनी तेय बी गेल्ल्या 17 वर्सांनी ह्या मडगांवचे कावन्सील बीजेपी कडेन आशिल्ले. सो सगळ्यात पयलीं म्हणल्यार हांव म्हजे राजकारणाचे गुरू आनी म्हजे आमदार श्री दिगंबर कामत हांकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणला. कारण एक सादे घराण्यांतलो भुरगो ज्याचे आवय कोस्ता ऑपोजीट जे शेत आशिल्लें त्या शेतान काम करून 13 रुपये पगार घेवन जे भुरग्या आवयन ज्या भुरग्याक पोसलो तो भुरगो म्हणल्यार दामोदर शिरोडकर. आनी गेल्ली 3 निवडणुको हांव त्याच मतदार वार्डाचें प्रतिनिधित्व करता. सो म्हाका फाल्यां कोणें विचारलें बाबा तुजें मोठ्यांतलें मोठें जैत कसलें, जाल्यार हांव सगळ्या जगाक सांगन की म्हाका राष्ट्रपती पदाचें व्हडलें पदक म्हणजे ज्या शेतान म्हजी आवय काम करून 13 रुपये पगार दिवन म्हाका आवडून शिकयलो. आज त्याच वार्डाचें हांव गेल्ली 20 वर्सां प्रतिनिधित्व करता. म्हापसा नगरपालिकेच्या कामगारांनी केल्ल्यो मागण्यो पुराय जावंक नाशिल्ल्यान तांणी संपार वचपाचो निर्णय घेतला. जो मेरेन तांच्यो ह्यो मागण्यो पुराय जायना तो मेरेन ते हाताक काळे धागे बांदून काम करतले अशी शिडकावणी युनियन लीडर शिवाजी हांणी पत्रकारां कडेन उलयतना दिली. दर 3 वर्सांन ह्या मागण्यांचे नूतनीकरण जाता, मात ह्या वर्साक नगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी त्यो पुराय करूंक नात. देखून ह्या कामगारांनी हें पावल उखल्लां. हो संप 20 तारखे उपरांत आनीकूय खर रितीन चालू उरतलो अशी म्हायती शिवाजी हांणी ह्या वेळार दिली. आज आमी हांगा जमलेले आसा. आमचो जो स्ट्रायक आसलो 10 तारखेक लेबर कमिशन लेबर कोर्टान आमकां जो कौन्सिलाक आमचे डिमांड पास करपाक टायम दिल्लो आसा तो 18 तारखे मेरेन तांकां टायम दिल्लो आसा. 19 तारखेक परत हियरींग आसा आनी 20 तारखेच्यान आमी स्ट्रायक कंटिन्यू करतले. फक्त आमी एक दाखोवपाक की बाबा आमी आमचे डिमांड पास जावंक ना म्हणून एक सगळ्यांनी काळी फिती बांदल्यात आनी फक्त सायलेंट एक 10 मिनटां रावतात. पूण आमी ड्युटी ऑफ करूंक ना, आपल्या ड्युटीक आमी वयतले. आमचे कपड्याचे डिमांड आसा सगळे आमी अशें करून घातला. डेली वेजीसांचो सगळो प्रश्न घातलेलो आसा. हो जर आमचो जर पास जाला ह्या कौन्सिलरांनी जाल्यार आमी खुशी आसा. आमचो डिमांड आमकां दिवचो 3 वर्सांचो आमचो डिमांड आमी एकदां घालतात तो आमकां तेंच्यांनी एग्री करून तेंचे राजी करून आमकां दिवचो. इतकेच आमची मागणी आनी कांय ना. फाटल्या 8 म्हयन्यां सावन गृह आधार येवजणेचे पयशे लाभार्थ्यांक मेळ्ळे ना. ते कित्याक मेळूंक ना हाची विचारपूस करपाक बायल आनी भुरगीं उदरगत खात्यांत गेल्यार थंय कर्मचारी जाग्यार नात. कार्यालय खाली असो आरोप काँग्रेसीचो फुडारी संजय बर्डे हांणी केला. मंत्री वेगवेगळ्या मतदारसंघांत दौरे करीत सुटल्यात जाल्यार हांगा लेगीत कार्यालयांत कर्मचारी धड जाग्यार ना असो आरोप बर्डे हांणी केला. आज प्रत्येक मतदारसंघात आज डिफरंट मिनिस्टर भोंवत आसा लोकांची ग्रीवन्सीस आयकपाक. आज मिनिस्टर लोकांच्या दारांनी गांवांनी वता आनी हांगालो स्टाफ ही आमची बायलां आनी भुरगीं विकास मंडळ कोंकणी वुमन इन चायल्ड हे आमचे मिनिस्टर विश्वजीत बाब राणीक पडटा. विश्वजीत राणी अंडर हेल्थ खंय तरी भोंवत आसा. पूण गृह आधार योजना ही बाब विश्वजीत राणीक बसता. तेन्ना जी गृह आधार योजना ज्यो स्किमी गोवोरमेंटान आयज काडलेल्यो आसा हे एक्चुली मनोहर पर्रीकराच्या वखदार तेन्ना काडलेल्यो. आनी आधार कसलो आधार म्हयन्याक 2000 1500 आमच्या बायलांक जाणट्यांक कोणाक येता. पूण तो आधार हो आयज खंयच्या खंय गायब जाल्लो आसा. काडटात दितात म्हूण सांगता. आतां कंटिन्युअस 7 ते 8 म्हयने जर कोणाक मेळोंक ना तर हे कितें करतात आमचे भारतीय जनता पार्टीचे सरकाराचे मिनिस्टर एकदम चालाक बुद्धी असली बुद्धी आहा न्हू तश्यो वापरतात ते. आतां इलेक्शन लागीं पावलें ZPचे इलेक्शन पावलें 7-8 म्हयन्याचे जो डिफरन्स जो आसता ते दिवपाचो 7-8 म्हयन्याचे दिनात ते एकाच म्हयन्याचे दितले आनी 6 म्हयन्याचे गायब जातले. ताका लागून जे मिनिस्टर गांवांनी दारांनी जे भोंवतात तांकां आमी एक प्रश्न विचारून करता. तुमकां म्हयन्याक सॅलरी मेळटा बऱ्या आमदारांनी मिनिस्टरांनी तुमकां मेळटा काय मेळना. तुमी टायम टू टायम तुमचो पगार म्हयन्याक येता. आनी आमची गृह आधार योजना ही तुमी डिक्लेअर केलेली नोटिफाय स्कीम ही म्हयन्याचे म्हयने कित्याक लागून मेळना. गोंयचो एकवट संघटनेन रेल्वे दोट्टीकरणाचो विरोध करपी याचिका हायकोर्टान दाखल केल्ली पूण हायकोर्टान तो भायर आयली. देखून आतां उच्च न्यायालयाच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयात अहवाल दितले अशी माहिती गोंयचो एकवट संघटनेचो अध्यक्ष उलांसियो सिमोयशान दिली.
जे आमकां गांवांत आमकां नाका ते नाका. फाल्यां रेल्वे जबरदस्ती इवन इफ दे कम वी वील स्टॉप देम. वी आर नॉट अफ्रेड टू गो टू द जेल. जाय जाल्यार आख्खो वेलसांव विलेज भायर येतली जाल्यार सगळे विलेजांक एडॅक्ट करा, पूण आमी कोल्ड ट्रेन कशेंच दिवचे ना आमच्या गांवांनी येवपाक. तुमी कितेंय करा, यू ऑल डू एनीथींग, बिकॉज अल्टिमेटली इन अ डेमोक्रेसी वॉट पीपल वॉन्ट इज फायनल. सो लोकांक नाका, पंचायतीक नाका, तेन्ना सरकारान खंय ना खंय चिंतपाचें पडटलें आनी फाटीं घेवचें. हो सरकार इलेक्ट केला कोणा खातीर? गांवच्या लोकां खातीर, गांवचे विरोधाचेर न्हू. सो हांव मागता ऑनरेबल CMाक की हेजेर लक्ष घेवचें. आमकां डबल ट्रॅकिंगां नाका आनी ते हें कित्याक हें प्रायवेट मनशां खातीर, आनी प्रायवेट मनशां खातीर आमचो गांव, आमची हेल्थ, आमचें पर्यावरण, आमचो शेतकाराचो धंदो, जो भाटकाराचो धंदो हो सोंपोवपाचो काम हें सरकारान करचें न्हू म्हणून हांव गोंयच्या सरकाराक मागता. नौदळाचें MiG-29 विमान गोंयचे हद्दीत दर्यांत कोसळ्ळें. पायलटान दर्यांत उडी घेवन आपलो जीव वाटायलो. तंत्रीक इबाडाक लागून हें फायटर विमान कोसळिल्ल्याचें कळटा. विमानाक अपघात जाल्ल्याचें कळ्ळ्या उपरांत रोखडी सोद मोहीम आनी बचाव कार्य चालू केल्ल्या पायलटाक वाटोवपाक यश आयलें. वागातोर दर्या कुशीक आशिल्लो शापोरा किल्लो पळोवपा खातीर दर दिसाक 2000 पर्यटक येता. ताका लागून ताची सैमीक सोबीतकाय तशीच दवरून नूतनीकरण करतले अशें उतर पुरातत्व आनी पुराभिलेख खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायन दिलें. बुधवारा शापोरा किल्ल्याची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो. ह्या वेळार तांचे वांगडा शिवोलेची आमदार दिलायला लोपो आनी थळावे पंच वांगडी हाजीर आशिल्ले. गोंय सरकार एका वटेन शिक्षणाचो दर्जो वाडोवपा खातीर नव्यो शिक्षणीक धोरणां चालीक लावपाच्या हावेसान आसा. जाल्यार पयल्या पावट्या वयल्यान मेळपी शिक्षणीक मळार मुळाव्या शाळां कडेन सरकारान दुर्लक्ष केल्लें दिसून येता. आयज मेरेन गांवगिऱ्या वाठारांतल्या शाळांची परिस्थिती खूबच वायट आसा. गोंय शिक्षणीक नदरेंत बरें आसा अशें जरी सरकार म्हणटा खरें, पूण सगळ्याच वाठारांत सरकाराचें लक्ष आसा काय पळयात हो रिपोर्ट. बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, गोवा सर्व शिक्षा अभियान, पडेगा इंडिया बडेगा इंडिया ह्या सारके आमी फक्त टीव्हीर आनी पेपरांनीच पळयता. पूण आयज हांव आसा मोरपिल्ला काजूवाडा हांगा पळयल्यार जी भुरगीं शिकतात ती एक घराक शिकतात, शाळा ना. 2004 खंय गांवकारांनी तांकां गव्हर्मेंटाक जागो दिलो 500 मीटर, पूण ते जाग्यार आजून पर्यंत फावंडेशन स्टोन सुद्दां घालूना. ही शाळा आसा मोरपिल्ला काजूवाडो वाठारांतली. फाटली 40 वर्सां ही शाळा एका भाड्याच्या घरांत पडवेन चलता. वेरो गेल्ल्यो वण्टी आनी कुशीक कापेती बांदिल्ल्यो. ना धड इमारत ना कसल्योय मुळाव्यो सुविधा. अशा परिस्थितीन गांवगिऱ्या वाठारांतली ही 28 भुरगीं ह्या पडवेन शिक्षण घेतात. भुरग्यांक म्हळ्यार कमी जाता न्हू, खोपटे आहा न्हू. हे घरां शिकतात. पयलीं खोपटे आसले, तेंचे घर काडलें. तेन्नाच्यान आतां आयज 50 वर्सां जालीं दिसता म्हाका हितून खोपट्यांत शिकयता. आनी वयल्यान आमी शाळा बांदपाक म्हणून गव्हर्मेंटान जमीन थोडी दान केला. दान करून जाल्यार आमची शाळा जायना. ही नात दिसतात पळय 20-25 30 भुरगीं आसतलीं ही आतां. 30 भुरगीं शिकता पयले ते चवथे पर्यंत. 2-4 वाडे आहात, लोक 100 वयर आसतलो. ह्या शाळेक सरकारी इमारत मेळची म्हण पालकांनी कितले फावट तळाव्या आमदारा कडेन गाराणें घातले. शाळे खातीर गांवांतल्या लोकांनी भाड्याचो जागोय दिल्लो. आमदारान फायल पास करून 10 लाख ह्या शाळे खातीर दिल्ले. पण ह्या 10 लाखां भितर शाळा पुराय जातली काय असो प्रश्न विद्यार्थ्यांच्या पालकां मदीं उप्राशिल्लो. फाटली 40 वर्सां हाचेर कोण लक्ष घालिना म्हण आतां PTA अध्यक्षा सयत पालकांनी EDI कडेन वचपाचो निर्णय घेतला. गेल्या वर्साक आमी सर बाबू गोळेकर हांचे कडेन गेली आनी सरा कडेन रिक्वेस्ट केली. सरान आमचे खातीर मिन्स 2-3 म्हयन्यांनी पास करून दिली सरान आमकां की 10 लाखांक
आस पळय टेंडर आस पळय पास करून दिलो, पूण तो टेंडर दिवपाक कोण रेडी ना. 10 लाखाक कांय जावपाना, कित्याक 10 लाखां म्हणजे शाळा जावचीच ना. तेका लागून मागीर आमी सर म्हणपाक लागलो रिटेंडर घालपाक पडटलो. मागीर तेका लागून आमी आतां एडिया कडेन वचपाक सोदताले. एडिया जी आसा ती आमी मातशी रिक्वेस्ट करपाक, कित्याक म्हणल्यार आमकां आतां उदका फेसिलिटी ना, भुरग्यांक बसपाक जायना. तुमी केन्ना इन्स्पेक्शन तरी करात अशें म्हण सांगपाक वचपाक आसलें. वचपाक चिंतात ना, ह्या दिसा वचपाक जाय आमकां. आनी जी आमची भुरगीं आसा सगळीं जी शिकपाक शकना, टेबल ना सारको आमकां, बेंच ना, फॅन ना, लायट ना, अशी परिस्थिती आमची भुरगीं शिकतात. जेन्ना खिडकी नात, कांय ना, आमकां एक भुरग्यां एक्टिविटी करपाक प्लेस ना, प्लेग्रावंड ना, कांयच ना. फाटलीं 40 वर्सां ह्या शाळेंत बसपाक लेगीत सारकी सुवात ना. पावसाचें उदक आडवपा खातीर शाळे भोंवतणी कापेती लायल्यात. अशा परिस्थितीत ही शाळा आयज अस्तित्वात आसा. इतक्या वायट स्थितीत आशिल्ल्या शाळांनी शिक्षण घेवन लेगीत विद्यार्थी खूब फुडें पावले. आतां तरी ह्या शाळेची ही परिस्थिती सरकाराच्या नजरेक येतली काय? गौरी सतरकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. लायन्स क्लबान चिखले बोगमाळो, ओल्ड क्रॉस, खारेवाडो वाठारांत फुकट दोळे तपासपी कॅम्प आयोजीत केलो. ह्या कॅम्पात लोकांचो उत्कृश्ट प्रतिसाद आशिल्लो. दोळे तपासून तांकां फुकट वखलां लेगीत लायन्स क्लबान दिल्ली. अध्यक्ष कुणाल शिंदे, भांडारी श्रद्धा शिंदे आनी वांगडी वैभव च्यारी तशेंच दोतोर सावियो पिंटो ह्या कॅम्पाक हाजीर आशिल्ले. Lions Club of Chikale Bogmalo, with association with Montessori Trust, आम्ही कॅम्प ऑर्गनायज केला. आय कॅम्प ऑर्गनायज केला आणि फ्री केला आम्ही. आणि आम्ही लास्ट टायम केल्ले, 2 वर्सां पयलीं केल्ले, तेन्ना आमकां रिस्पॉन्स भरपूर मेळ्ळलो आनी लोकांक बरें जायत जाणांक बेनिफीट जाला ह्या आयज कॅम्पाक. आनी ह्या वर्साकूय आमी दवरला. ह्या वर्साकूय लोक भरपूर आसा आनी तांकां चॅक करून तांकां ग्लासूय दितात आनी तांकांय बेनिफीट जाला. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.